ISLांत FC गोवा खेळचो म्हणून ब्राझीलचो आदलो फामाद सेंटर फॉरवर्ड आंद्रियानो कडेन सध्या उलोवणें चल्लां. इंडियन सुपर लिगाच्या येता त्या सिजनांत खेळपा विशीं FC गोवाचो कोच झिको आंद्रियानो कडेन उलयलो. इंटर मिलानाचो आदलो स्ट्रायकर आंद्रियानोक FC गोवा खेळपाची ऑफर दिल्या म्हणून झिकोन आपल्या फेसबुकार घाला. सप्टेंबरांत सुरू जावपी ISLच्या टिमींत आनीकूय असल्या खेळगड्यांक हाडपाचो यत्न सध्या झिको इंडियन सुपर लिगाच्या ह्या सिजनात आंद्रियानो FC गोवा खेळूंक येता काय ही खबर खरी जावची म्हूण FC गोवाचे फॅन्स वाट पळयतात. आंद्रियानो हो ब्राझीलांत तयार जाल्ल्या खडेगाठ स्ट्रायकरांतलो एक. ब्राझीलच्या राष्ट्रीय टिमीत तो 48 फावटी खेळ्ळा आनी ताणें 27 गोल मारल्यात. 2005च्या कॉन्फेडरेशन्स कपाचे सर्तीक आंद्रियानोक गोल्डन बूट आनी प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट पुरस्कार मेळ्ळे. FC गोवाचो कोच झिकोन पोर्तुगेजीन फेसबुकार पोस्ट घाला. तो म्हणटा आंद्रियानोक मेळ्ळ्या उपरांत आपल्याक खूब उमेद जाली. ताका ह्या सिजनाच्या ISLांत FC गोवाक खेळपाची ऑफर दिल्या. आंद्रियानोनूय झिको कडेन जाल्ल्या चर्चेचो फेसबुकाचेर पोस्ट घाला. म्हजो आयडल झिकोक मेळपाची म्हाका संद मेळ्ळी म्हणून आंद्रियानोन फेसबुकाचेर पोस्ट घालो. ISLचे येता त्या सिजनांत FC गोवाचे टिमीत ब्राझीलच्या आनीकूय असल्याच कांय खेळगड्यांक हाडपाचो यत्न झिकोन चलयला. स्टुडंटा खातीर नवाज शेख. व्हिडिओ गेम्साच्या जमान्यांत नव्या पिळगेच्या भुरग्यांक आदले खेळूच खबर नात. भुरग्यांक हे खेळ कळचे, तांकां ओड लागची म्हणून फोंडे आर्ला केरी कामगार दिसा निमतान दत्तात्रय सेवा मंडळान असले पारंपारीक खेळ दवरिल्ले. भुरगे धरून जाणट्या मेरेन लंगडी, आट्यापाट्या, कोयणेबाला सारकेल्या खेळांनी लोक बरेच रंगले. जाणटेल्यांक भुरगेपण याद जालें. आमच्या विशाल सावयकारान हाडिल्ली ही खिणचित्रां. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.